नांवां रिवील करपाचें म्हणजे अशें जालें की हांवें तांकां खूब फॉलोअप जेंचे कडेन कॅश दिल्ले पळय तांकां हांवें खूब फॉलोअप घेतले की म्हणजे म्हाका कॅश मेळपाक रिफंड. तिणी म्हाका जस्ट डेट्स दीत रावले, खूब टायम काडलो, 15 दीस, म्हयन्यान यो, 15 दिसांनी यो, तशें हांव फॉलोअप घेत रावलें. मागीर म्हाका कॅश मेळच ना जालें आनी फायनली अशें जावपाक लागलें की लोकांकूय त्रास जावपाक लागले जेणी कॅश दिला ते आनी म्हाकाय पर्सनली हॅरेसमेंट, फॅमिलीकूय हॅरेसमेंट जावपाक लागलें. सो ताका लागून हांवें तो स्टेटमेंट केलो. ते सांगताले तुका दितले आयज दिता फाल्यां दिता म्हणून हय सांगताले, दिता. एश्युरन्स दिताले. हय एश्युरन्स दिताले. म्हणजे 15 दिसांनी यो, मागीर 20 दिसांनी यो, म्हयन्यान यो, इवन चवथीच्या पयलीं सुद्दां तेणी सांगलेलें की तुमकां कॅश मेळटलेच म्हणून. सो तुवें आतां क्रायम ब्रांचीन नांवां घेतल्या, कितल्या जाणांची नांवां घेतल्या, कितलो कॅश इनवॉल्व आहा तितून ते तुमी क्रायम ब्रांचीक सांगला? हांवें दोगां जाणांची नांवां घेतल्या, कॅश दिले हांवें तेंचे कडेन ते. अशे कितले जॉब म्हणजे कितले एप्लिकेशन्स अरावंड दिले तुवें आनी कितले पयशे तेंचे कडेन पावले? 613 एप्लिकेशनां दिल्या आनी 17 CR 68 लॅक्स तेंचे कडेन कॅश पावल्ले आसा. 17,68 लाख. हय. ते तेंचे कडेन आसा सद्या हय तेंचे दोगां कडेन कडेन पावल्ले आसा. तूं ब्रेकअप सांगूं शकता कोणा कडेन कितले आसा बी तशें? ना, कित्याक ते दोगूय जाण जॉयंटली घेताले? जॉयंटली घेताले अशें. आनी ते कशें आसलें की ऑल डिपार्टमेंट आसली. ऑल डिपार्टमेंट अशें न्हू की आपूण आहा त्याच खात्याचे ना अशें ना न्हू? ना ऑल डिपार्टमेंट. ते खंयच्याय खात्याचे हय एश्युरन्स हय दिताले? हय खंय सगळ्या हितून सगळे ऑल डिपार्टमेंट्स. ओके. आनी तुजें आतां इन्वेस्टिगेशन म्हणजे केस जाली, माड्डोळ पुलीस जाली, बिचोले जाली, पर्वरी, पणजे जाली. त्या टायमार तुका अरेस्ट करून खूब बरो टायम दवरले. त्या टायमार तुवें तेंची पुलीस इन्वेस्टिगेशनान स्टेटमेंटींतल्यान नांवां घेवन आसलीं? ना हांवें म्हाड्डोळा सुद्दां सगळ्याक सांगलेलीं हांवें तेंची नांवां. पण ती खंयच आमकां दिसली ना म्हणून रिकॉर्ड जाल्ली वा मिडिया भितर येयली ना वा खंयच्या आमकां चार्जशिटानूय ती नांवां दिसलीं ना? तेजेर हांव कांय सांगूंक शकना. पण हांवें नांवां तुज्या सांगलेलीं. हय स्टेटमेंटान नांवां हांवें आसलीं. नांवां सांगलेलीं. म्हणजे पुलिशेन ती डिलीट केल्या आसतली वा पुलिशेन ते इन्वेस्टिगेशनान घेवना आसतली. तुजे कडल्यान गेल्लीं नांवां? हय म्हाजे कडल्यान गेल्लीं. ओके. तुवें मदीं एक मिनिस्टराचें नांव घेतलें, तें खंयच्या कॉन्टेक्स्टान घेतलें? मिनिस्टराचो रोल कित्याक? आनी समज तूं नांव सांगपाक शकता जाल्यार तें तुजें डिसिजन. कितें रोल आहा ताजो? एट प्रेझेंट तरी मातशें नांव घेयना. पूण हांवें ऑलरेडी सगळे डिटेल आसा न्हू ती क्रायम ब्रांचीक दिल्ली आसा. सो मातशें म्हणजे हांगासर नांव हांव ओपन करना. पण तेजो रोल हांव म्हणटा कितें? रोल म्हणजे तेणी तो जॉब दितालो काय ना तेणी ना कितें केल्लें? तो जॉब दिनाशिल्लो. तेणी जस्ट इंट्रोड्यूस केल्लें. स्टार्टींग म्हणजे खूब इंट्रोड्यूस पयलीं कोणाक? ह्या दोगांकूय इंट्रोड्यूस केल्लें. ओके. म्हणजे ते तेजे डिपार्टमेंट वा तेका लिंक्ड अशें? हय पयलीं लिंक आसलें तें. ओके. ते तुमी जेंचें नांव घेयना म्हणटा, पण आतां 12 मिनिस्टर आहा मुख्यमंत्री धरून. सो ह्या 12 भितर आसा तो मिनिस्टर आसा सिटींग? आसा. आतां सद्या मिनिस्टर आहा? हय आसा. ओके. आनी तेणी तेजें काम फक्त इंट्रोड्यूस करपाचेंच आसलें म्हणजे तेणी हय वळख करून दिली? हय लाँग बॅक केल्ली पण तेणीच केल्ली. म्हणजे बरे फाटल्या टायमा हांवें आयकलां 2012, 13, हय 14 अशें. 12-13 हय त्या टायमाक तेणें इंट्रोड्यूस केल्ली.